देवा काकृतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापूय मोडून आडवार नाका भुरग्यांक तुझ्या सोड नाका हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपाक येता सोड म्हज्या पांयांक काडटा आयच्यान ती सगळीं जाणटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपाक येता सोड म्हज्या पांयांक काडटा आयच्यान ती सगळीं जाणटा ये जेजू हांव काकलूत मागता आनी तूं दितलोय म्हूण पात येवन हे सकाळीं तुजेशी धांवन धांवन येता आनीक एक दीस दुनिया म्हज्या जिवितांत तुवें फावो केलाय ह्या दिसाचें नवेपण म्हज्या मुखार आसा नव्या जिविताचो उलो आनीक एक पावटी म्हज्या जिवितांत साकार करूंक म्हाका सोयेक मेळ्ळा हे सकाळीं दुनिया तुजे काकलुतीक उलो मारून तुज्या पांयाशी हाजीर जाला खरो जिवो देव बो पवित्र संस्कारान म्हजे मुखार हाजीर आसा उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जाला संसार सरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा हे बासावणेक विस्वाशी रावून खुद देव बो पवित्र संस्कारान म्हजे पासत हाजीर जाला ओय दुनिया हांव सत मानता आनी सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन म्हजी मान खोल भागावन तुका एकाच देवाक हांव पुर्निपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता सगळो नमस्कार सगळी महिमा सगळी स्तुती दुनिया तुकाच फावो पास्काचे परबेक आमी लागीं येता येता खेरीत लागशिल्ल्यान
दुनिया तुझे कोस्ट आमी नियाळू, तुझे मरण आमी चाकूंक, तुझ्या पुनर्जीवनपणाची आमी वाटेली जावं. ही सकाळी तुझ्या पांयाशी आमकांच उबारता. नदर तुजी दवर जेजूचेर, भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर. आनी जेजूचेरूच नदर दवरून वाक्को दीस ह्या आख्या दिसाचें समर्पण जेजूक कर. जें कितें आसा तें आमचें कांयच न्हय, सगळें जेजू कडल्यान येता, सगळें देवा कडल्यान आमचे पासत आयलां. नदर तुजी जेजूचेर दवर. ह्याच देवान आमकां फावो केला ह्या आयच्या दिसाची वेगवेगळी देणी. सगल्यो आमच्यो चुकी, आमची पातकां ताचे मुखार दवरून ताची काकलुतीक आमी उलो मारतना आमचें जण एकल्याचें जिवीत ताकाच उबारुया. काय बरो वारो आमकां आस्कार सुस्कार दिता. देवाची रचना आमी, जीव प्राणी आमी. हो देवाचो स्वास आमचे भितर घेना जाल्यार आमी मरतले. ह्या वाऱ्या पासत देवाक आर्गां दी. आमचे भितर स्वास घेता आसतना देवाक आर्गां दिवया. हो स्वास आमचे कुडीन भितर सरता आसतना, आमच्या नाकाच्या पुडयांनी तो लागता आसतना देवाचें आसणें भोगुया. आमची नदर जेजूचेर दवरून. इल्लो इल्लो न्हय पूण आख्खो वारो, आख्खो प्राणवायू तुजे भितर घे. टेक डीप ब्रेथ. ही सकाळी दुनिया तुवें आमकां उदक फावो केलां. ह्या उदकान आमी परतून जिवाळ जाल्या. वी हॅव बिकम फ्रेश. ह्या उदकान म्हजी कूड तूं राखताय, सांबाळटाय. दर दिसाक, दर घडये म्हजे कुडीक हें नवेपण दिताय. आयज हे उदकाचे थेंबे तुज्या तोंडार पडल्यात ते उगडास कर. दुनिया ह्या तुज्या देण्या पासत तुका आर्गां दिनवास. आनी ह्या उदकाचो एक एक थेंबो सांबाळूंक तूं म्हाका परतून परतून उगडास करताय. हें उदक कितलें गरजेचें. आयज सकाळी उठून सुकण्यांचो किलबिल कानार सादला. सुकणी पासून सकाळी उठून दुनिया तुका वाखाणटात, तुजी तुस्त करतात. तांचे बरोबर हांवूय
म्हजे दिनवास तुजे मुखार उबारता. म्हजे भोंवतणी काय बरीं झाडां, ह्या झाडां पेडा पासत तुका आर्गां दिनवास. सृष्टीची देणी भरपूर तुवें म्हजे पासत दिल्यान दुनिया. तुका आर्गां दिता दिनवासता. ह्या वेळार आमची नदर आमी जेजूचेर दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगेपणी सगल्या देण्या पासत न्हयच फकत सृश्टीचे देणी पूण आमकां हेर देणी देवान फावो केल्यात तांचे पासत देवाचे उपकार आठोवया. सगळे आमचे दिनवास आमची आर्गां जेजूक उबारून बापा तुका आर्गां दिता. हें गीत करुया E3. आमची नदर जाता ते भाशेन भोव पवित्र संस्काराचेर दवरुया. सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर मळबावेल्या सवण्या पासत दर्यांतुले मासळी खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. सूर्या चंद्रा तारां पासत वाऱ्या पावसा विजां खातीर चोरी नदी दर्या पासत फातरां कोडपां दोंगरां खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. आमच्या खाणा पिण्या पासत नेसना गोरा शाळां खातीर कुडी यत्न्या काळजा पासत सांद्या गुणां खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता.
आमच्या कोश्टा मोरनां खातीर बापा तुकार गांधीता तुझ्या मोगाका येवन करता बापा तुकार गांधीता तुझ्या मोगाका येवन करता तुझी नदर जेजूचेरूच दवर ताचें आयक ताका पळय
जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हांव आनी बाप एकूच. जो कोण म्हजें आयकता तो म्हज्या बापाचें आयकता. म्हजो बाप म्हजे भितर आसा आनी हांव म्हज्या बापा भितर आसा. खोल संबंद बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो. देवा सवें असलो संबंद आमकां फावो कर म्हूण आमी लालयेवन लालयता. काळजाचे खोलायेंतल्यान मागता. जायते पावटी हो सोयेक आमकां मेळ्ळा. देव आमकां हे सोयेक दीत रावता. आमची पातकां बक्षिता. आमकां संस्काराची घटाय दिता. ह्या वेळार आमचे हात आमचे मुखार उक्ते करुया. पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता. सगळीं आमची इंतेसांवां हे मिसाचे भेटेक आमी उबारूंक सोदता ती आमच्या मनान हाडुया. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो ह्या पवित्र संस्कारान आमकां भेटता. हे सकाळी सगळे आमचे कोश्ट, त्रास, आडकोडी, आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमची भिरांत, आमचे हुस्के ताच्या हातान आमी विश्वासान घालुया. जायती आमची कामां जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागता ती. जायती आमची दुयेंसां जी आमकां सतायतात ती ताच्या पांयांशी हाड. जायती मनशां जी सांडलेली आसात ती, जायते आमचे संबंद जे हालून दलून कोसळपाचे वाटेर आसात ते जेजूच्या पांयांशी हाडुया. हांव आनी बाप एकूच. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या ओत्मो म्हजो ओतरेकता. 41वें स्तोत्र, साम नंबर 41. हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना आमचेंच मन काळीज पवित्र संस्कारा मुखार आमी देवाक उबारुया. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या ओत्मो म्हजो तानेता.
मोच्या ओड्यांतली फुटली जोर जिवे उदक तुमकां दिता मोच्या ओड्यांतली फुटली जोर जिवे उदक तुमकां दिता देवा मोच्या जिवाच्या ओजो मोतानेला ताचे मुखार वेतलो ताचे दर्शन घेतलो मोच्या ओड्यांतली फुटली जोर जिवें उदक तुमकां दिता मोच्या ओड्यांतली फुटली जोर जिवें उदक तुमकां दिता सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्याच्या मिसाचे भेटेन आमची सगळी मागणी आमी आयज देवा मुखार दवरुया ह्या मिसाचे भेटेन आयज आमच्या मागण्यान दवरुया लिबेराता डिकोस्टा एरन कुलासो आपलो जल्माचो दीस मनयतात सावियो मास्करनेस आपलो 50वो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया बिंदिया आंताव आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक हे भेटेन करीत भाशेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जो लोक आमकां कोण बरो दिसना जांचेर आमकां राग आसा वो जांच्यो कोरन्यो आमकां आवडनात असल्या पासत आयज करीत भाशेन मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगळी आमची मागणी आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत ह्या संवसारा पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्या पासत देवा मुखार आमी उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो सगळेच वाटेन आकांत जेन्ना येता तेन्ना आमी जण एकलो देवाक उलो मारता आनी देव आमचें आयकता आनी आपल्या गोपांत आमकां धरता देवाक आर्गां दिवया जायते पावटी आमी अडचणेक सांपडल्या तेन्ना बडे हो अणभव आमकां फावो जाला आनी जायते पावटी घडये हो अणभव आमकां जायती मागणी करूनय फावो जावंक ना देवाचे काकलुतीक हे मिसाचे सुरवातेक आमी उलो मारुया हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे पोरजेचे अपराध बगोस आमच्या असोक्तायेक लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या तांतली आमकां कोनवाळायेन सुटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळेच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें गोठण पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या. पूण एका बलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हजे सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मनांचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन भरतले. केदी लॉस सोदां तोगपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दरबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर ताचो तूं सूद घेतलो तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोनां करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. ताणें नोश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. परतून म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, म्हजें कोट. म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो दाल, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाचीं लारां सोर भोंवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हजे आंगार आयलो. नरकाच्या साकल्यांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपले मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब
ताच्या कानांत पडली. जाबाब, आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सुम्या, आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करनेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगता. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास थेविनात त्या करण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोवें आसा आनी हांव बापा सोवें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान ओदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआंव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचे शी येवन म्हळें, जुआंवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. सगळ्याच वाटांनी आकांत ह्या उतरांनी आयचें पयलें वाचप सुरू जालां जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. जेरेमियास प्रवादी भाव भयणीनो, ल्हान भुरगो आसतना तावन आपयल्लो देवान आनी ताका सांगलोलें, उलयता तो तूं उलोवचो ना, पूण तुजे वरवीं हांव म्हजीं उतरां उलयतलो, देखून तूं तांकां भियेनाका. आनी तूं जरी तर तांकां भियेलो जाल्यार हांव तुका आनिकूय घाबरसो करतलो. पूण तूं भियेनासतना जरी तर मुखार गेलो जाल्यार उलयतलो तो तूं न्हय, पूण तुजे वरवीं हांव म्हजीं उतरां उलयतलो. आनी जेरेमियास प्रवाद्यान हें मानून घेतलें, आयकून घेतलें आनी देवाचो संदेश तो खेरीत भाशेन दितालो हे परजेक. आनी हे परजेक संदेश दिता तो जायते फावटी कोडू संदेश. तो आयकोंक बरो दिसनासलो, ओकमानाचो असो दिसतालो. भोव करून जे कोण चुकीन आसात, पातकान आसात, आपणाचेच वाद्याचे जाल्यात, तांकां हें उतर कोडू लागतालें. आनी असले वेळार जेरेमियासाक कशे भाशेन धरचो, कशे भाशेन सांपडावचो, ताका कशे भाशेन त्रासान घालचो, ह्यो मांडण्यो हे लोक करताले. आनी असल्या वेळार जेरेमियास प्रवादी देवाक परतून उलो मारता. सगळे वाटांनी आकांत. आनी आकांत म्हणटा तेन्ना ताचेच बाराबरचे, ताचेच घरचे ताचेर आड वेतात. भिरांत कशी ह्या संवसारांत जिवंक पासून, कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना, आमचें काम करता आसतना
बो करून आमी आमचे मिसांव फुडें व्हरता आसतना आमकां बाराबोर सांगात जाय, सहभागिलीपण जाय. पूण आमचींच मनशां जेन्ना आमचेर वेतात तेन्ना तो खरो आकांत. आनी असले वेळार जरी तर विस्वास धरून तुवें देवाक उलो मारलो जाल्यार आमकां हेचें स्तोत्र गीत आमी जें वाचलां आनी आमी जबाब दिला 17वें स्तोत्र तें आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या आकांताच्या वेळार विस्वासान देवाक उलो मारता तेन्ना तो आयकनासतना रावना. आनी कोण एकलो बरोवपी म्हणटा, तूं जेन्ना देवाक उलो मारताय तो तुजें आयकताच. आयकल्या उपरांत थोडे पावटी जबाब दिता वय, थोडे पावटी जबाब दिता ना, थोडे पावटी जबाब दिता मातसो राव. दर एका आमच्या मागण्यान, दर एका आमच्या उल्यान कसलो जबाब मेळ्ळा तो आमचेर दल्ललो ना पूण देवाचेर दल्ललो आसा. आनी जरी तर आमकां मानव ना तसलो जबाब आमकां थोडे पावटी मेळटा जाल्यार ह्या लोकां भाशेन आमी जेरेमियासाचेर आड उलयताले ते भाशेन आमी देवाचेर आड उलोवंक जायना. पूण सदांच जरी तर आमी विस्वास धरून आसा जाल्यार आमकां हें बरेंपण मेळटा. सगळीं बरेंपणां ह्या आयच्या स्तोत्रान जी आमी आयकल्या तो आमचो धाल जाता, तो आमचो बळिश्ट आदारी जाता, तो आमचो किल्लो आनी आसरो जाता. आनी हे भाग आमकां फावो जावंक जेजू आमकां परतून परतून उलो मारता. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कितले पावटी ह्या लोकांक, ह्या फारिजेवांक जेजून समजायले, उतरांनी समजायले, कोरण्यांनी समजायले, ज्यो कोरण्यो केल्ल्यो ताचो अर्थ दिवनूय समजायले. आनी तरी आसतना ताचेर फातर मारपाक ते तयार. असले वेळार भाव भयणीनो, जेजून आपूण देवा कडेन कसलो संबंद घेवन आसा तें सरळपणीन सांगून दिता. आनी आजून पासून जायते जाण सोदूंक भोंवता जेजू आपूण देव म्हूण केन्नाच सांगूंक ना, जेजून पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें खंयच ना अशें थोडे म्हणपीय बीन आसात. जाल्यार जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणटालो देखूनच हे जुदेव ताचे फाटल्यान लागल्यात. जेजू आपूण देवाक आपणाकूच सर करता देखून तो देव निंदा करता अशें ते म्हणूंक लागल्यात. जाल्यार जेजून उलयलां तें कुशीन दवरून जेजू म्हणटा म्हज्या कोरण्याचेर तुमची नदर घालात. तर आमच्याय जिवितान असल्यो जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो जेजून केल्ल्यो आसात, जायतीं बरेपणां आमकां दिल्लीं आसात. ताचेर नदर घालून दिसाच्या दिसाक आमचो विस्वास आमी देवाचेर दवरुया. आनी सगळेच तरेन, सगळेच वाट्यांनी जरी तर आमचेर आकांत आयिल्लो आसा, आमचींच मनशां घोडे आमचेर आड गेल्लीं आसा, आमीच विचून काडलेले आयज घोडे कायदे काडटात वेगवेगळे तरेचे आमकां त्रासान घालपा सारके, आमकां त्रास जावपा सारके, जाल्यार आमी त्याच देवाक परतून उलो मारपाक गरज, विस्वासान काळजान तावन उलो मारपाक गरज. आनी तो आमचें आयकता, तो आमचें आयकतलो आनी तो आमकां आसरो दितलो. होच विस्वास धरून ही मिसाची भेट आतां आमी भेटोवया. ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमचें जण एकल्याचें खासगी अर्पण ह्या आल्ताराचेर आमी करुया. भेटोवने वेळार गीत गावया. गिताचो अंक C24, पेज नंबर 38. C24. तुझ्या उदारपणात तू तुझ्या उदारपणात Doya Baba Bhakti Pona Kirkorokya Jivitache
आमचे वोना तुका आमचे वोना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकलुत्सारा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळेन सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना ओगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगोटुया. तुझ्या कुसानी तुलो जीवन मोना मोडवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार मोळपळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आकांताच्या वेळार हांवें देवाक उलो मारलो आनी ताणें म्हजो ताळो आयकलो.
ह्याच विस्वासान आमी सगलो आमचो आकांत देवाच्या हातान घालून बापाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीक पोथी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनान आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सांजेर 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी पवित्र मिसाची भेट. आयज तावन मार्साचो म्हयनो काबार जालो. एप्रिलाचो म्हयनो फाल्यां तावन सुरू. फाल्यां 1 तारखेर आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस सांजेर 5 वाजता जातलो. सकाळीं 7 वाजता मीस आसतलें आनी सांजेर 5 वाजता आमचो सांतूस पासूस. आयज दाबोलीं कॉपेलान तशेंच सांजेर इंग्लेज मीस इगोर्जेन जावचें ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. मिसाच्या शेवटाक गीत गावया. गिताचो अंक I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो दिव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो तुझ्या बायका गुणाचे ओको दिता. ओतल्या मोच्या खासांत देवाचे उपकार तुय. ओतल्या मोच्या खासांत देवाचे